प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची 18वी चीट 35 to 43 पर्यंत. आनी आयज आमी वाचता की जेजू एका कुड्ड्या भिकाऱ्याक बरो कोत्ता. जेजू जेरुजाल्या गांवांतल्यान जेरिका गांवांत वेता आनी वाटेर वेतना ताका तो आयकता एक कुड्डो व्हडल्यान ताळो मारता. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर. आनी भाव भयणीनो, आमी आयकोंक जाय जेन्ना जेजू जेरुजाल्या गांवांतल्यान जेरिको वाटेर वेता, ताच्या पाटी ताच्या बरोबर वजारांनी लोक वेता. आनी भाव भयणीनो, जेजू इतली पेकोणी कोत्तालो, इतलो मिलाग्री कोत्तालो. आनी जेन्ना ह्या भिकाऱ्याक कळटा की जेजू ह्या वाटेर वेता म्हणून, लोक ताका सांगता तूं ओगी राव, कित्याक व्हडल्या ताळ्यान आवाज कोत्ताय. पूण हो मनीस आयकना. तो आपल्या ताळ्यान व्हडल्यान म्हणटा, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर. भाव भयणीनो, वजारांनी लोक कोण चलोंक वेता जाल्यार आनी एकलो मनीस बोब मारीत जाल्यार ताका कोणाक आयकोंक जाता? वजारांनी लोक वेतान जाल्यार वाटेर वो लोक उलयतलो, कितें म्हणटलो, कितें. आनी ह्या इतल्या बोबान जेजूक एका मनशाचो आवाज आयकोपाक खरेंच जेजून त्या भिकाऱ्याचो आवाज आयकलो. कित्याक ह्या भिकाऱ्यान जेजूक भावार्थान उलो मारलो. भाव भयणीनो, आमच्या संवसारान आमी कितले आमकां आवाज आसात. आमी आयकता, आमचो रेडिओ, टेलिव्हिजन, वो उलयतात, ते उलयतात, लोकांचो आवाज येता, न्यूज पेपराचो. आमी खंयसर बाजारान वचत जाल्यार, आमी घरान वचत जाल्यार कोण उलयता, पोपाट चलता, कोणा म्युजीक घालता. आनी आमच्या संवसारान जेन्ना आमी जी आसा, कितले आवाज येतात आमकां. पूण जेन्ना आमी ह्या आवाजांतल्यान आमी जेजूक खरेंच उलयता, ताका आमी म्हणटा, जेजू हांव तुज्या उतराचेर म्हजो भावार्थ दवरतां. भाव भयणीनो, आमकां कितलो लोक दुसरे भाशेन दुसरी खबर दिता, न्यूज पेपर दिता, टीव्ही दिता, पूण खरेंच आमी आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर दवरता? जेजू ह्या संवसारान आतां जसो ह्या भिकाऱ्याक बरो केलो तसो ह्या संवसारान चलोना. पूण ताणें आमकां आपलें उतर दिलां. तें उतर बायबलान बरोवन दवरलां. जेन्ना आमी तें उतर आमच्या जिबेर घालता, आमी तें उलयता, तेन्ना खरेंच आमी जेजूचें उतर जेजूक परत आमी आयकूंक दिता. जेन्ना जेजू आपलें उतर भावार्थान आयकता, तेन्ना आमकां सगळें देवाचें फावो जाता. भाव भयणीनो, कितले पाटी आमी जेजूक उलो मारता, जेजू म्हाका बरो कर, जेजू म्हाका बेसांवनी बोर, जेजू म्हजे काजाराचें जिवीत बरें बेसांवनी बोर, म्हज्या भुरग्यांक बेसांवनी बोर. पूण देवाचें उतर म्हणटा की जेजून आमकां पेकोणी दिली, जेजून आमकां बेसांवनी बोल्लें, जेजून आमकां सगळें बरें केलें खुर्सार. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता आनी आमी सजमता की जें जेजून करूंक जायलें, देवान करूंक जायलें, जेजू वरून तें सोंपारलें. आतां फकत ताच्या उतराचेर आमी भावार्थ धरूंक जाय. जेन्ना आमी तें उतर घेता, आमच्या जिबेर घालून आमी तें उलयता आनी देवा कडेन आमी परतून तें आपलें उतर म्हणटा तें भावार्थान, तेन्ना आमकां सगळें देवाचें फावो जाता. आयज जेन्ना आमी ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ करता, ह्या भिकाऱ्या भाशेन आमी भिकारी भाशेन उलो मारपाची गरज ना. कित्याक हो भिकारी जाल्लो, जेन्ना हो भिकारी उलयतालो जेजू कडेन, तेन्ना जेजू आजून खुर्सार वसोंक नासलो. ताणें आमची सरवण करूंक नासली. पूण आमी आतां जेजून सरवण आमची केली, ताणें सगळें सोंपारलें खुर्सार. आतां आमकां ह्या भिकाऱ्या भाशेन गरज ना आमकां बोबो मारपाक, जेजू म्हाका बरी कर, जेजू म्हाका बेसांवनी कर. आमी फकत म्हणूंक जाय, जेजू
आर्गां तुका तुज्या गांनी म्हजी पिकोवणी जाली. आर्गां तुका जेजू तुवें म्हाका सगळें बेसांनी बोल्ल्या. आर्गां तुका जेजू तूं तुज्या रोगता वरवीं म्हजी म्हाका पिकोवणी म्हजी खाकूत म्हाका सगळें बरें फावो जालां. आनी जेन्ना आमी हे भाशेन मागणें कोत्ता आर्गां दिवन तेन्ना आमकां सगळें बरें देवाचें फावो जाता. आयज जेन्ना आमी ह्या शिवर्तमाचेर नियाळ कोत्ता खरेंच ह्या उतराचेर आमी आमच्या काळजान रिगून हे आमी आमचें जिवीत सारुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता. परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आनी तुमच्या फॅमिलीक गॉड ब्लेस म्हणटा.